पावलान कोरिंत घरांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1. देवाचे कुशेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर्व सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें तांच्या आनी आमच्या धन्याचें नांव उलो मारतल्या सकटां सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्ल्यान तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभों. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. तुमी सर्व जाणवायेन भरल्यात आनी ती फावो ते परी उच्चारूंकी तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण थरान थीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक आमी अत्रेगून आसात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्यांवां विणें भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यान शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या एकवटांत भागीदार जावंक तुमकां आपयल्लो देव सदांच विश्वासी. आतां भावानो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां. तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जई. तुमचे मदें तंड आसा नाये. तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायेचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडीं उठल्यांत म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मारिफात म्हाका कळोवन आयलां. तें समा सांगचें जाल्यार अशें: तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो, आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो आपूण केफसासो आनी चवथो आपूण क्रिस्तासो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात? वा कांय पावलाक तुमचे पासत खुर्सार खिळायल्लो? वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें? तुमचे मदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणाकी हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हूण हांव देवाक अर्गां दितां. अशें म्हजे नांवी तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें म्हूण कोणीय म्हणचो ना. वय, स्तेफनाच्या घराण्याच्या की हांवें पवित्र स्नान दिल्लें आसा. हाचे शिवाय हेर कोणाकी पवित्र स्नान दिल्लें म्हाका उगडास ना. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. तेंय क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नपयस जायनाशें मनशांच्या जाणवायेच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हाका धाडला. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा: जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नास करतलों आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलों. बुदवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वादविवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्या न्हय. देवान आपले जाणवायेन ठरायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकाना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत्र सत्मांतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय, जुदेव खुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी खुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडतांव. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक, जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक, क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक
जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशांचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्खतकाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या बळा प्रास बळिश्ट. भावानो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाबलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नांत, सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नांत. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नास करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोमयाची वडवीक उलोव. अध्याय 2. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेदना वाच्या सक्तीच्या आनी जाणवायेच्या दरबारान क्रिस्ताचो घूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवें आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय, खुरसायलेल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें असक्तपणी भियेवन आनी कांपोवन म्हणले बरी हांव तुमचे मदें आसल्लो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मनां वय करतल्या मनशांच्या जाणवायेच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांचे जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तेचेर पडा जाय म्हूण हांवें लेखलें. तरी पूण संपूर्णकायेक पावलेल्या मदें आमी जाणवायेचीं उतरां उलयतांव. पूण ही जाणवाय सरोन वेच्या ह्या काळाची न्हय, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आमी उलयतांव ती देवाची जाणवाय येदोळपर्यंत लिपोवन आसलेलो ताचो घूट संवसाराच्या आरंभा आदीं देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्यांमदल्या कोणाकच तो कळीत नातलो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच खुरसार मारते नांत. पवित्र पुस्तकेंच अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशांच्या काळजांत रिगोवंक ना, कितें सकट देवान तयार करून दवरलां म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्रत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूंड संगतींची लेगून सोदना करता. मनशा सैबांत मनशा थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले घूट समजून घेत, तशेंच देवाचे घूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणच नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, बगार देवा थावन आमी जोडलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्यांची वळख धरूंक आमी सकतांव. आत्मीक संगतींचो विवर आत्मीक उतरांनी दितांव, पूण आमी उलयतांव तीं उतरां मनशाचे जाणवायेन विणलेलीं न्हय, बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेलीं तसलीं. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यान थावन येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणश्यो दिसतात. आत्मीक दृश्टेन वरोवन पळोवची गरज देखून
ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर्व संगती वरोवंक शकता, तरी ताका कोणाच्यानच वरोवंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मन समजोयेत, कोण तो ताका बूद सांगतलो? पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाबलां. अध्याय 3. तशें आसता भावानो, आत्मीक मनशां लागीं उलयल्ले बरी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्या थळार रावून बाळशां लागीं उलयल्ले बरी म्हाका उलयजय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातल्लें. आतां जाल्यारी तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनी तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मसर आनी झगडीं आसासर तुमी आनिकी रक्तामासाचे मनशा सैमा प्रमाणें जियेतले म्हण जालें न्हय? जेदवां एकलो हांव पावलासो आनी आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा, तेदवां तुमी आनिकी मनशा सैमा प्रमाणें जियेतात म्हण जालें न्हय? आपोल्लो म्हळ्यार कोण? पाऊल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्थाक हाडून पावयलेले सेवक मात्र. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणें काम करतले. हांवें बीं रोयलें, आपोलोन ताका उदक पोतलें, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. तशें आसता बीं रोयतलोय उदक पोत्तलोय मुख्य न्हय, वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदक पोत्तलो एकच शेवटाक वावुरतात, तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरात एकीत मजुरी जोडतलो. आमी सर्व देवाचे सेवेंत सह वावराडी. तुमी ताचें शेत ताचेंच बांदप. देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक माहेतवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या, आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप सडयता. पूण आपूण कशें बांदता ते विशांत हर एकलो सत्राय घेवं, कित्याक येदोळूस घाल्ले ते बुन्यादे शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो. पूण हे बुन्यादीचेर भांगारान, रुप्यान, मोलादीक रत्नांनी, रुखान, तणान वा भातेणान कोणीय बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्वस्थ दिसून येतलें. सोम्याच्या दिसा तें परगट जातलें, कित्याक तो दीस उजान उदेतलो. अशें उजो हर एकल्याचें काम वरवून पळयतलो. कोणीय मनशान हे बुन्यादीचेर बांदलेलें बांदप भस्म जायनासतना उरत जाल्यार ताची मजुरी ताका मेळटली. ताचें बांदप लासत जाल्यार ताणें नश्ट भोगीजय पडटलो. तरी पूण उच्यांतल्यान उतरून शाबीत आयलले बरी तो बचाव जातलो. तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणांत. जर एकलो देवाचें मंदिर नास करता, तर देव ताका नास करतलो. कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र आनी तेंच मंदिर तुमी. तुमी कोणेय आपणाकच ठकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमाप्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता, तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सई. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा, बुदवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशां विशांत कोणेय बडाय चिंतची न्हय. नीज जावन सक्कडी तुमचेंच. पाऊल जावं, आपोल्लो जावं, केफस जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं,
हे सगळें तुमचेंच, पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. अध्याय 4. क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांन आमकां लेखी जाय. जर एकल्याक कारभारपण दिजय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पूण म्हजेच विशान सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात ते जडतेची जावं मनशाच्या खंयच्याय नितीसभेच्या तीर्पाची जावं कांयच पर्वा करिना. म्हजीच लेगून हांव जडती करिना. म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना, हें नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावीण म्हूण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलोच, सोमी. देखून वेळ काबार जावचे आदीं सोमी परत येता पर्यान कोणाची तुमी जडती करची न्हय. तो येवन काळोखांत लिपोवन आसलेले उजवाडा हाडतलो आनी मनशांच्या अंतस्करणांतले घुट परगट करतलो. तवळ हर एकल्याक फावो जाल्ली होगळीक देवा थावनूच मेळटली. भावां भयणीनो, ह्यो सर्व संगती तुमकां एक दृश्टांत जायश्यो म्हाकाच आनी आपोल्लोक हांवें लागू केल्यात. अशें केल्ले वरवीं बरोवन घाल्ल्या नियमा प्रकार चला म्हणले सांगणेचो अर्थ आमचे तावन तुमी शिका जाय. एकल्याचें वडपण पळोवन ताची पार्त घेवंक आनी दुसऱ्याक विरोध रावोवंक तुमी फुडें सरचें न्हय. हेरांप्रास तूं वड म्हूण कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलांय वय जाल्यार तुजेंच म्हणलें बरी तूं बडाई उलयताय कित्याक? इतल्या भितरच तुमी पुर्ते दादोशी जाल्यात शें दिसता. तुमी ग्रेस्तय जाल्यात. आमचे विणेंच तुमची राजवडकी तुमी हातान धरल्या. तुमी निजाकी राजा जाल्ल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी तुमचे बराबर राजवडकी चलोवन आसत्याव. म्हाका दिसता देवान आमकां धर्मदुतांक मोर्नाचें फर्माण जाल्ल्यां बरी सक्टांप्रास निमाणें करून रंगस्थळार उबे केल्यात. सगळे रचने मुखार मनशां आनी देवदूतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्याव. आमी क्रिस्ता पासत पिशे, तुमी क्रिस्ता पासत शाणे. आमी अस्कत, तुमी सक्तिवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान. अजून पर्यान आमी भूक आनी तान मारताव, विणगे आसाव, मार खाताव आनी घरदार नासतना गांवार भोंवताव. वावर करून आमच्या हाताचीं बोटां झरयताव. आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागून आशिर्वाद दिताव. आमकां मेळटा ती दगदणी आमी खुशेन सोसून व्हरताव. आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी भोळेपणी जाप दिताव. आमी निजाकी आज पर्यान संवसाराचो कोयर आनी सक्तांनी भायर उडयलेलें मेळें जावंक पावल्याव. तुमकां लजेक घाली जाय म्हूण न्हय, पगार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक भूतबाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्ता थंय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापूय म्हणलो एकलोच. हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्ता थंय तुमकां जल्म दिल्लो. देखून म्हजी देख घेवन चला म्हूण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ह्याच कारणा पासत तिमोथीक हांवें तुमचे सरशीन धाडला. सोम्या थंय तो म्हजो मोगाचो आनी विश्वासी पूत. जेजू क्रिस्ता थंय हांव चलोवन आसां आनी सगळ्यान पवित्र सभांनी हांव शिकोवन दाखयतां ती वाट तो तुमच्या उगडासाक हाडटलो. हांव तुमचे सरशीं येवचो ना म्हूण चिंतून तुमचे मदले थोडे गर्वान भरल्यात. पूण हांव तुमचे सरशीं येतलों आनी देवाची खुशी जाल्यार बेगीनच येतलों. ते वेळी तोंडान दरबार उलयतल्यांचें कार्यान कितें चलता म्हूण पळयतलों. कित्याक देवाचें राज्य
उलोवण्यांत न्हय बगार सक्तिवंत करण्यांनी आटापून आसा. तर तुमकां खंयचें खुशी? हांवें तुमचे सरशीन बेत घेवन येवचें वा मोग आनी मैपास घेवन येवचें? अध्याय 5. तुमचे मध्ये व्यभिचार चालू असा म्हणली खबर म्हज्या कानांत पडल्या. त्या थराचो व्यभिचार अनुभवार्थ्यामध्ये लेगून मेळासो ना. एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतल्या. तरी तुम्ही वडपणारस आसात. तुम्ही त्या विशांत रुदान कर्न तसलें कर्म आधारलेल्याक तुमचे मदलो भायर घाली जय असलो न्हय. हांव कुडीन न्हय तरी आत्म्यान तुमचे मदें हजर आसा म्हूण चिंता. तशें हजर आसून असले अक्रम केल्ल्याचेर हांवें फैसल दिवनय जालां. आमच्या सुमया जेजूच्या नांवान तुम्ही जमात आपयतना हांवूय तुमचे मदें हजर आसतलों आनी तेदवां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सक्तांनी ताका सैताना अधीन करी जय. हाचे वरवीं ताची कूड शिक्षा भोगून नास जावं आनी ताचो आत्मोपणी सुमयाच्या त्या दिसा बचाव जावं. ह्या थरान बडाई उलोवचें तुमकां तें सजाना. इल्लें खमीर सगळें पीठ फुगयता ही सांगणी तुमी आयकून नेणांत वे. नवें सकल सिल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर परनें खमीर काडून उडया. निजाकी तुमी बेखमीर उंडे. क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली. देखून परन्या खमीरान म्हणजे वायट आनी खोटेपणाच्या खमीरान न्हय बगार सताच्या आनी खऱ्या मनाच्या बेखमीर उंड्यान आमी परब चलवया. हांवें तुमकां बरयल्ल्या पत्रांत तुमी व्यभिचार्यांचो सांगात धरिनाये म्हूण हांवें तुमकां सांगल्लें. अनभवार्थ्यामदें जी येतात त्या सर्व व्यभिचार्यांक, लोभींक, लुटकारांक वा बोंब्यां पुजा करतल्यांक तुमी सांडी जय म्हूण हांवें म्हणलें न्हय. तशें जाल्लें जाल्यार हो संवसारच तुमी सांडून वचा जय पडतें. म्हज्या पत्रांत हांवें तुमकां सांगूंक सोदल्लें तें इतलेंच. कोण एकलो क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसून व्यभिचार आदारता, अपस्वार्थान भरला, बोंब्या पुजा करता वा पेल्याक निंदा करूंक सोदता, पियोवण्याक वा नागोवणेक लब जाता जाल्यार तुमी तसल्याचो सांगात धरचो न्हय. तसल्या सांगाता तुमी जेवणाक लेगून बसचें न्हय. सभे भायर आसलेल्यांची झडती करूंक म्हाका खंयचो अधिकार? देवूच तांची नीत करतलो. पूण तुमी सभे भितर आसलेल्यांची नीत करी जय न्हय. खोट्या मनशाक तुमचे मदलो भायर घाला. अध्याय 6. तुमचे मदें कोणायकी एकल्याक दुसऱ्या लागीं व्याज आसा म्हूण चिंत्या. तो व्याज ताणें देवाच्या लोकां हुजीर हाडचे बदलाक अनभवार्थी निती सभा हुजीर व्हरून थंय फिर्याद दाखल करूंक धैर्य घेवचें गी. देवाचो लोक संवसाराची झडती करतलो म्हूण तुमी नेणांत गी. तुमी जर ह्या संवसाराची झडती करतले तर ह्या चिल्लर संगतींनी तीर्प दिवंक तुमी योग्य नांत गी. देवदूतांची लेगून आमी झडती करतल्या म्हूण तुमी नेणांत गी. तर हे जिणयेच्या चिल्लर संगती विशांत तुमी फैसल दिवचें व्हडलें गी. देखून असल्या चिल्लर संगती विशांत न्याय उपजातीत जाल्यार ते तीर्मान करूंक पवित्र सभेंत कसलोच स्थान मान नातलेल्या भायल्या नितीदारां हुजीर तुमी वेचें गी. तुमकां लजेक घालूंक हांव हें सांगतां. नाजाल्यार भाभावामदें न्याय तीर्प करून दितलो तसलो एकलोपुणी बुदवंत मनीस तुमचे मदें कितें ना गाय. भावान भावाचेर फिर्याद वरी जय गी. तेय अनभावार्थ्यां हुजीर तुमचे मदें कोर्टीक वरचे तसले न्याय आसात म्हळ्यारच तुमकां ती एक सलवण म्हणयेत.
तशें आसता अन्याय सोसून व्हरूंक वा आपणाकच नश्ट भोगूंक तुमी कबूल नात कित्याक? तशें करच्या बदलाक तुमीच हेरांक अन्याय वा नश्ट करतात न्हय? तेय तुमच्याच भावांक. अन्याय करतले कोणी देवाचें राज्य जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणांत गी? फटवून पडा नाकात. व्यभिचारी, बोंब्यां पुजा करतले, प्रद्वारी, स्वलिंग कामी, चोर, अबस्वार्थी, अमलकोर, खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचें राज्य जोडूंक शकचे नात. तुमचे मोठे थोडे एक काळार तसले जावन आसले, पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयाचे नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या थंय धुवन नितळ केल्यात, पवित्र आनी नितीवंत केल्यात. हांवें कितेंय करयेत म्हूण तूं म्हणशी, पूण हांव कितें करतां तें सकट म्हज्या बऱ्याक पडना. हांवें कितेंय करयेत वय, पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. खाण पोटा पासत आनी पोट खाणा पासत म्हणलें नीज. पूण हें आनी तें दोनी देव एक दीस नांच करतलो. कूड व्यभिचारा पासत न्हय, ती सोमया पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोमयाक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय. बगार आमकांय तो आपले सत्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणांत गी? तर क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे घेवन वेश्यास्त्रियेचे सांदे करयेत गी? बिलकुल नजो. वेश्यास्त्रियेक एकवटता तो तिचे संगी एक कूड जाता म्हूण तुमी नेणांत गी? पवित्र पुस्तकांतच म्हळां, तीं दोगां एक कूड जातलीं. पूण कोण सोमयाक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांत हांव पळापळ घेया. मनीस आदारता तें हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता, पूण व्यभिचाराचें पातक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत गी? तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय? देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतेक घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. अध्याय 7. आतां तुमी म्हाका बरयल्ल्या संगती विशांत म्हजी जाप अशी: मनशान स्त्री संपर्क करिनासतना आसल्यार बरें. तरी पूण व्यभिचाराचो अपाय इतलो आसा की हर एक दादल्याक आपलीच म्हणली बायल आसूं आनी हर एक स्त्रियेक आपलोच म्हणलो घोव आसूं. घोवान बायलेक तिचें देवें दिवचें आनी तशेंच बायलेन आपल्या घोवाक ताचें देवें दिवचें. बायलेक आपले कुडीचेर हक्क ना, हक्क घोवाक. तशेंच घोवाक आपले कुडीचेर हक्क ना, हक्क बायलेक. हे हक्क एकामेकाक इन्कार करिनाकात. तशें करचें बी जाल्यार दोगांयची कबलात आसूंक जाय. तेंय मागणें करचे खातीर थोडो काळ मात्र. उपरांत परत्यान तुमी सांगाता येया. नाजाल्यार तुमचें स्वदमन उणें जायत आनी सैतान तुमकां नाडीत. हें सगळें तुमकां फर्मावन न्हय, बगार रियायती म्हूण हांव सांगतां. कित्याक तुमी म्हजे बरीस आसल्यार जातें म्हूण म्हजी खुशी. पूण हर एकल्याक देवान प्रत्येक देणें दिलां, एकल्याक एक थराचें आनी एकल्याक आनी एक थराचें. लग्न जायनासलेल्यांक आनी विधवेंक हांव इतलें सांगतां, तांणी म्हजे बरी आतां आसात तेच स्थितींत रावचें बरें. पूण तांकां स्वदमन ना जाल्यार तीं लग्न जावं. वडणेच्या उज्यान जळचे प्रास तांणी लग्न जाल्लेंच चड बरें. पूण लग्न जाल्ल्यांक म्हजें फर्माण अशें: निजाकी म्हजें न्हय तें,
बगार सोमयाचें. बायलेन आपल्या घोवाक सोडचो न्हय. सोडलो जाल्यार तिणें लग्न जायनासतना रावा जाय वा आपल्या घोवा लागीं राजी जाय जाय. तशेंच घोवांनी आपले बायलेक सोडची न्हय. हेरां विशांत सोमी न्हय, पूण हांव सांगतां, कोण एकल्या भावाक अनभावार्थी बायल आसात जाल्यार आनी ती ताचे संगी जियेवंक कबूल आसा जाल्यार ताणें तिका सोडची न्हय. तशेंच कोण एकले स्त्रियेक अनभावार्थी घोव आसात जाल्यार आनी तो तिचे सांगाता जियेवंक कबूल आसा जाल्यार तिणें ताका सोडचो न्हय. कित्याक म्हळ्यार आपले भावार्थी बायले वरवीं एक अनभावार्थी घोव पवित्र जाता. तशेंच आपल्या भावार्थी घोवा वरवीं एक अनभावार्थी बायल पवित्र जाता. अशें न्हय जाल्लें जाल्यार तुमचीं भुरगीं अपवित्र जातीं, पूण निजाकी पवित्र तीं. पूण अनभावार्थी सांगाती सोडून वचूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो वा ती वचूं. तसले संगतींत एक भावाक वा भयणीक कसलोच बलात्कार ना. कित्याक देवान तुमकां समाधानान जियेवंक आपोवणें दिलां. नाजाल्यार बायले, तुज्या घोवाक बचाव करूंक तुज्यान जावचें ना म्हूण तूं कशी जाणाय? आनी घोवा, तुजे बायलेक बचाव करूंक तुज्यान जावचें ना म्हूण तूं कसो जाणाय? ह्या शिवाय हर एकलो देवान ताका दिला त्या भेसांत, म्हणजे देवान ताका आपोवणें दिल्ल्या वेळार आसलेलेच स्थितींत जियेवंक सोदूं. हिस्स साल हांवें सगळ्या पवित्र सभांनी शिकोवची. सुनत जाल्ल्याक देवान आपयला जाल्यार सुनतेची माव ताणें लिपोवची न्हय. सुनत घेनातलेल्याक देवान आपयला जाल्यार ताणें आपणाक सुनत करून घेवंक फुडें सरचें न्हय. सुनत करची वा करिना जावची मुख्य न्हय, देवाचे उपादेश पाळचे मुख्य. हर एकल्यान आपणाक आपोवणें मेळिल्ल्या वेळार आसलेले स्थितींतच रावा जाय. तुका आपोवणें मेळटना तूं गुलाम आसलोय, तूं चिंता करिनाका. पूण स्वातंत्र्य जोडसो संद्राप तुका लाबत जाल्यार तो कुशेन घे. कित्याक जशें सोमयांचें आपोवणें मेळटना स्वतंत्र आसलेलो तो क्रिस्ताचो गुलाम जाता, तशें सोमयांचें आपोवणें मेळटना गुलाम आसलेलो तो सोमया थंय स्वतंत्र जाता. तुमकां मोल दिवन विकते घेतल्यात, तुमी मनशांचे गुलाम जायनाकात. भावानो, हर एकलो देवान ताका आपयतना तो आसलेलो तेच स्थितींत कायम रावूं. आंकवारां विशान सांगचें जाल्यार तांचे संबंदी सोमयान थावन खंयचोय उपादेश म्हाका मेळोवंक ना. पूण म्हाका सोमयाची दया लाभलेले वरवीं हांव विश्वास योग्य म्हूण लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगतां. आतांच्या तसल्या अडचणेच्या काळार एकल्यान आपूण आसा त्या भेसांतच रावचें चड बरें म्हूण म्हाका दिसता. तुका स्त्रिये लागीं लग्न बांद आसा तर तो बांद तुटोवंक पळयनाका. तसलो बांद तुका ना, तो कर्ण घेवंक सोदिनाका. तरी पूण तुवें लग्न जाल्ल्यांत तुका पातक ना. तशेंच एक चली लग्न जायत जाल्यार तांतून तिकाय पातक ना. पूण लग्न जाल्ल्यांक हे जिणयेचे दिसपडते कश्ट आसात आनी ते तुमकां मेळचे नाकात म्हूण म्हजी अपेक्षा. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठवो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जिये जाय. रडतल्यांनी रडा नातलेले बरी, खुशाल करतल्यांनी खुशाल करी नातलेले बरी, आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जिये जाय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करी नातलेले बरी जिये जाय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपैंच जावन येता. तुमी खंत हुस्क्या विणे आसा जाय म्हूण
म्हजी अपेक्षा. लग्न जाय नसलेल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जाय नसलेली स्त्री वा अंकवार चली सोम्याच्या संगती विशांत चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पित जिणे जियेवंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगतां. तुमकां दामून दवरी जय म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायेक थरान चला जय आनी अडकळी विणे सोम्याची सेवा करी जय म्हणूनच म्हजी आशा. कोण एकलो करार जाल्ले चलये थंय आपणाची चाल सारकी न्हय म्हूण चिंता. कित्याक निर्णय घेवचो काळ आयला देखून आपणें कांयपुणी करी जय म्हूण ताका भोगता. तो आपणाक कितें बरें दिसता तें करूं. ती लग्न जाल्ल्यांत कांय सूख ना. पूण जो कोण कसलोय बलात्कार नासतना आपलेस कुशेन करार जाल्ले चलयेक ती आसा तेच स्थितीर दवरूंक घट मन करता तोय बरेंच करता. अशें करार जाल्ले चलये लागीं लग्न जाता तो बरें करता वय जाल्यार तिचे लागीं लग्न जायनासतना रावता तो आनीकी चड बरें करता. एक बायल आपणाचो घोव जिवंत आसासर ताका बांदलेली तसली म्हणयेत. पूण तिचो घोव मरत जाल्यार आपणाक कुशी आसलेल्या लागीं लग्न जावचें स्वातंत्र्य तिका आसा. पूण तो एक क्रिस्तांव जायजय. पूण ती विधवच रावत जाल्यार ती चड भागी जातली म्हूण म्हजो अभिप्राय. आनी म्हजे थंय देवाचो प्रेरक आत्मो आसा म्हूण हांव जाणां. अध्याय 8. आनी आतां बोंब्यांक भेटयलेल्या खाणा विशांत. तुमी सांगतात ते प्रमाणे आमकां सकटांकी जाणवाय आसा म्हूण आमी जाणाव. पूण ही जाणवाय आमकां हंकारी करता. मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जायजय जाल्लें फावो ते परी जाणा जावंक ना. पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. तर बोंब्यांक भेटयलेल्यो वस्तू कोणेय खावयेत? बोंबे म्हणलें तें संवसारांत कांयच न्हय आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजाकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. तरी आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे थावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत्र सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. पूण ही समजणी सकटांकी आसना. थोडे बोंब्या पुजा करचे सवयेंत कालपोर पर्यान इतले रंबोन आसलेले की ते आतां खातात तें खाण निजाकी बोंब्यांक समर्पीत जाल्लें म्हूण ते लेखतात आनी तांचें अस्कत अंतस्करण मेळयतात. खाणा वरवीं आमी देवाक मानवाल्लीं जायनाव. कित्याक खायनातलेले वरवीं आमकां कांय लुकसाण ना आनी केल्ले वरवीं कांय आदायी ना. तरी पूण तुका आसा तें खावचें स्वातंत्र्य भावार्थांत अस्कत आसलेल्या हेरांक पातकाक कारण जायन अशें तुवें सत्राई घेजय. कोण एकलो तुका एक जाणारी मनशाक बोंब्यांक समर्पण दिल्ल्या देवाळांत जेवणाक बसलेलो पळयता म्हूण चिंत्या. ताचें अंतस्करण अस्कत आसा जाल्यार तुका पळोवन बोंब्यांक भेटयलेलें खाण खावंक ताकाय धैर्य मेळटलें न्हय. अशें तुजे जाणवाये वरवीं तुजो अस्कत भाव नास जातलो. क्रिस्त ताचे पासोतूय मरण पावला न्हय. हे परी तुज्या भावा विरोध तूं पातक करतना आनी तांच्या अस्कत अंतस्करणाक लुकसाण हाडतना क्रिस्ता विरोधूच तूं
पाताक करताय. देखून खाण म्हज्या भावाक पातकाक कारण जाता जाल्यार हांव केदींच मांस खावचो ना, कित्याक म्हजो भाव पातकान पडचो म्हाका नाका. अध्याय 9. हांव एक स्वतंत्र मनीस न्हय, हांव एक धर्मदूत न्हय. जेजूक आमच्या सोम्याक हांवें देखूंक ना. सोम्याचे सेवेंत हांवें केल्ल्या कामाचो तुमी फळ न्हय. हेरांक हांव धर्मदूत न्हय जालों तरी तुमकांपुणी हांव एक धर्मदूत, कित्याक सोम्या थंय म्हज्या धर्मदूतपणाक तुमीच मोर. म्हजो विचार करतल्यांक म्हजी जाप अशी: आमकां खावंक आनी पियोंक हक्क ना कितें? हेर धर्मदूतांनी सोम्याच्याच भावांनी आनी केफसान केल्ले बरी एक क्रिस्तांव बायलेक आमचे संगी व्हरूंक आमकां हक्क ना? वा बार्नबासाक आनी म्हाका मात्र काम करून जीवन सारचें फर्माण जालां? कोण तो सैनीक आपल्याच खर्चार झुजाक वेतलो? कोण तो एक दाका मळो लावन ताचें फळ खायनासतना रावतलो? मनशाचे चाली प्रकार हांवें हें उलयतां म्हूण तुमी चिंतशात. पूण मोइजेचो कायदोय हेंच सांगता न्हय? नियमशास्त्रांतच अशें बरोवन आसा: धानी मळटल्या बैलाचें तोंड बांदी नाका. बैलांचो हुस्को धरून देवान अशें म्हणलां की आमच्याच बऱ्या पासत ताणें हें म्हणलां. दुबावा विणे आमचेच खातीर हें बरयलां. कित्याक जो कोण कोसता ताणें फळाचो वांटो लाभता म्हणल्या भरवश्यान कोसी जय, आनी जो कोण मळटा ताणेंय फळाचो वांटो लाभता म्हणल्या भरवश्यान मळी जय. आमी तुमचे थंय आत्मीक बी वंपलां जाल्यार तुमचे थावन संवसारी जिविताक गरजेचें आमी लुवललें व्हडलें जालें कितें? हेरांक तुमचे वयर हें हक्क आसा वय जाल्यार आमकां इल्लें चडच आसा न्हय? पूण आमी ह्या हक्काचो उपयोग केलो ना. बगार क्रिस्ताचे सुवार्थेक कसलीच अडकळ येनाये म्हूण सर्व संगती आमी सोसून व्हरतांव. जे कोण देवाळांत सेवा करतात ते देवाळाच्या आदायातावन खातात जेवतात, आनी वेदीची सेवा करतल्यांक वेदीक आयलेल्या काणिकांचो वांटो आसा म्हूण तुमी नेणांत. तशेंच सुवार्ता परगट करतल्यांनी सुवार्ते वरवींच जीवन सारी जय म्हूण सोम्यानूच ठरायलां. पूण हांवें असल्या खंयच्याय हक्कांचो उपयोग केलो ना. आनी आतां तीं हक्कां म्हाका मेळा जय म्हणून तुमकां हांवें हें बरोवचें न्हय. तशें करचे प्रास हांवें मोरचें बरें. ही म्हजी वडवीक कोणाच्यानच व्यर्थ करूंक जावची ना. हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण हे विशांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे अधीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासतां ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें भागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोडून घेवचे खातीर जुदेवां मदें हांव जुदेव जालों. नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक जोडून घेवचे खातीर नियमशास्त्रा खाल नातलोलो हांव नियमशास्त्रा खाल आसलेल्या बरी जालों. नियमशास्त्रा खाल नातलेल्यांक जोडून घेवचे खातीर नियमशास्त्रा खाल नातलेल्या बरी हांव जालों. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विणे हांव आसा म्हूण न्हय, निजाकी हांव क्रिस्ताच्या कायद्या खाल आसां. अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालों. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जय तें हांव जालों. हें सगळें
सुवार्ते पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतूं वांटो मेळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. एक रंगस्थळार धावूंक तांगतले सक्कडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा हें तुमी नेणात? तर बहुमान जोडी सारकें तुमी धावा. स्पर्ध्यांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सर्व संगतींनी मीत सांबाळटा. बावून वेचो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें, पूण आमी बावून वसानांतलो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयतां. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां. वाऱ्यार मुठी मारन न्हय, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडानातलो जायन म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. अध्याय 10. भावानो, मोइजेसो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती समेस्त कुपाचे सावळेक आसलीं आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेलीं. मोइजेचीं पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगाता पैणार वेतल्या खडपांतलें उदक तीं पियेलीं. तें खडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं सडावत जाणां देवाक मानवालिनांत. देखून तांचीं मोडीं अरण्यांत शिंपडलीं. तीं आशिल्लीं तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. तांणी थोड्यांनी बोंब्या पुजा केली तशें तुमी करची न्हय. पवित्र पुस्तकेंच बरोवन आसा, ते खावंक आनी पियोंक बसले आनी गम्मत मारूंक उठले. आमी व्यभिचार आदारचो न्हय. तांणी थोड्यांनी व्यभिचार आदारलो आनी एकाच दिसा 23,000 संहार जालो. सर्वेस्पराचे सोंसणिकायेची आमी परिक्षा करचीच न्हय. तांणी थोड्यांनी केली आनी सर्पांनी तांकां नास केली. आमी पुरपुरचे न्हय. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरोंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळांच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी. तो आमकां तांकीवरती ताळणी येवंक सोडिसो ना. ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावूंक तो घटाय दितलो. देखून म्हज्या मोगाच्यानो बोंब्या पुजा पयस करा. बरे समजणेच्या मनशां लागीं उलयल्ले बरी हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव सांगतां तें तुमीच मतींत व्हरोवन पळया. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतां ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडतां तो वुंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी वुंडो एकच देखून आमी एक कूड जातां, कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जातां. इस्रायेल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदाना म्हूण समर्पिल्लें खातात तीं भेटवणे वेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्हय. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां? बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण एक खरें बलिदान म्हणटा गाय, वा एक बोंबें खरो देव म्हूण म्हणटा? ना, अनभावार्थी अर्पितात तीं बलिदानां देवाक न्हय, बगार देवसारांक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटां. तुमी देवसारां लागीं एकवटान आसलेलीं तें पळोवंक म्हाका नाका. सुमयाचे कालसींतलें सांगाताच देवसाराचेय कालसींतलें तुमच्यान पियोंक जायना. सुमयाचेय पंक्तीर देवसाराचेय पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. आमी सुमयाक राग हाडोवंक पळयतांव गाय? आमी कितें ताच्याकी बळवंत गाय?
कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा अशें तुमी म्हणशात, पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा वय, पूण सक्कडी आमचे अभिवृद्धेक वा उपकाराक पडना. कोणेय आपलोच फायदो सोदचो न्हय, पेल्याचो फायदो सोदचो. मासाच्या आंगडींनी विकतें मेळटा तें कितेंय तुमी खाया. त्या विशांत तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाकात, कित्याक पृथ्वी आनी तांतूं भरून आसलेलें सगळें सर्वेस्पराचेंच. अनभवर्त्या मदल्या कोणेय एकल्यान तुका जेवणाक आपयलेल्या वेळार ताचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हूण चिंत्या. तवळ तुका वाडलेलें सक्कट जेव. त्या विशांत अंतस्करणांत दुबाव करूंक वचनाका. पूण हें खाण बोंब्यांक अर्पिल्लें म्हणून कोणी तुका सांगीत बी जाल्यार तें तूं खायनाका. तुका सांगलेल्या त्या जणां पासत आनी अंतस्करणांत दुबावाक इडें दिवंक नजो देखून तुवें तें खावचें न्हय. तुज्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हूण हांव म्हणना, बगार तुका सांगलेल्याच्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हूण हांव म्हणटां. आनी एकल्याच्या अंतस्करणाक लागून म्हज्या स्वातंत्र्याचेर कित्याक निर्बंध पडा जंय अशें म्हणशी, वा देवाक अर्गां दिवन हांव जेवतां जाल्यार हांव अर्गां दिवन जेवलां देखून म्हाका कित्याक दुरसा जंय अशेंय विचारशी. हाका म्हजी जाप इतलीच, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं हेर जातींच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारी म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना समेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सर्व संगतींनी सक्टांक मानता तशें चलतां अशें समेस्तां बचाव जावच्याक. अध्याय 11. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. तुमी सदांच म्हजो उगडास काडतात आनी हांवें तुमकां कळीत केल्ले संप्रदाय तुमी सांबाळून धरल्यात म्हूण हांव तुमची शिफारस करतां. पूण हें एक तुमी जाणा जायचें, हर एक मनशाचें मस्तक क्रिस्त, स्त्रियेचें मस्तक दादलो, क्रिस्ताचें मस्तक देव. सभेर मातें दांपून मागता वा प्रवाद करता तो दादलो आपल्या मस्तकाक अवमर्याद हाडटा, पूण मातें धांपी नासतना मागता वा प्रवाद करता ती स्त्री आपल्या मस्तकाक अवमर्याद हाडटा. तिणें मातें उक्तें सोडचें समा तें तासचें समा. जर एक स्त्री आपलें मातें धांपिना तर तिणें आपले केस तासचे, पूण केस कातर काडचें वा मातें तासून सोडचें एक स्त्रियेक अवमर्यादेचें जाल्यार ती आपलें मातें धांपूं. दादल्यान मातें धांपचें न्हय, कित्याक तो देवाचेंच स्वरूप आनी ताचे महिमेचो आरसो. पूण स्त्री दादल्याचो गौरव, कारण दादल्याक स्त्रिये तावन रचल्लो न्हय, बगार स्त्रियेक दादल्या थावन रचल्ली. दादल्याक स्त्रिये पासत रचल्लो न्हय, बगार स्त्रियेक दादल्या पासत रचल्ली. ह्या पासत देवदूतां हुजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकाराखाल आपूण आसा म्हूण दाखोवंक एक स्त्रियेन मातें धांपची गरज. तरी पूण सुमयाच्या एकवटांत स्त्री दादल्या विणे आनी दादलो स्त्रिये विणे संपूर्ण न्हय, कित्याक जशी स्त्री दादल्या तावन आयिल्ली तसो दादलो स्त्रिये तावन जल्माता, पूण सगळें येता देवा थावन. तुमीच समजून पळया, एक स्त्रियेन आपलें मातें उक्तें सोडन मागचें तुमकां बरें दिसता? दादल्याक लांब केस अवमर्याद, पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव म्हूण आमचें सैंबस सांगता न्हय, कित्याक मातें धांपचे खातीर स्त्रियेक लांब केस दिल्यात. पूण ह्या विशांत तुमचे मदलो कोण एकलो तर्काक रावता जाल्यार ताका हांव इतलेंच सांगतां, आमचे मदें जावं देवाच्या पवित्र सभांनी जावं दुसरी रिवाज ना. आतां तुमकां थोडे आदेश दितना हांव तुमची शिफारस उलोवंक वचना, कित्याक तुमच्या जमतींनी
बरें जावचे प्रास चड वायट जाता. कित्याक पयले सुवातेर तुमी जमो जाल्ले कडेन तुमचे मदें तंड उपजातात म्हण हांव आयकतां, आनी हे थोड्या वांट्यानपणी सत म्हूण हांव पातयेतां. कित्याक तुमचे मदें आपूट कोण म्हूण कळोवन येजय जाल्यार तुमचे मदें तंड उपजोवची गरज. तुमी समेस्त सांगाता मेळटना तुमी करतात तें जेवण सोमयाचें जेवण न्हय. कित्याक जेवण करचे कडेन एक एकलो दुसऱ्याक राखा नासतना आपणे हाडिल्लें खाण खावंक आमसरता, अशें एकलो उपाशी उरतना आनी एकलो बेबदो जाता. जेवंक आनी पियोंक तुमकां तुमचींच घरां नांतवे. देवाचें आराधन करचे जमतीची तुमी बेपरवा करी जय आनी दुर्बळ्यांक तुमी अशेंय लजेक घाली जय गी. ह्या विशांत हांव तुमकां कितें म्हणूं? तुमची शिफारस उलोवं? ना, तुमची शिफारस उलोवचो ना. जें कितें सोमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोमयाचे काल्सींतलें पियेता तो सोमयाचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासत हर एकलो पयलें आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे काल्सींतलें पियेवं. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मॉर्न पावल्यात. पूण आमी आमचीच पयलें जडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे जडते काल आमी येतीनाव. पूण संवसारा बराबर आमकां ख्यास्त मेळना जावच्याक सोमीस अशें आमकां शिक्षा लावन नितीचे वाटेर हाडटा. ह्या पासत म्हज्या भावानो, तुमी जेवणाक सांगाता मेळलेल्या वेळार एकामेकाक राखून रावा. भुकेल्लो आपल्या घरात जेवन येवं, नांतर तुमची जमतच तुमचे जडतेक कारण जायत. हेर संगती विशांत सांगूंक आसा तें हांव थंय आयलेल्या वेळार सांगतां. अध्याय 12. भावानो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशांत तुमी नेणारी जाय नये म्हूण म्हजी अपेक्षा. तुमी अनभवार्थी आसतना तुमचेच कुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवतल्यात म्हूण तुमीच जाणात. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी सकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या थरांची आसा, पूण एकाच सोमयाची आमी सेवा करतां. आनी कामाय वेगवेगळ्या थरांची आसात, पूण समेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगटचें देणें दिता, आनी एकल्याक तें अर्थून विवर दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक आश्चर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें.
पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले खुशेप्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडता. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यांतय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगार जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव हात न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय, देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोस जाल्ली जाल्यार आयकोवची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानच जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून एक कुडींत वेगवेगळ्या सांद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सक्कड एकच सांदो जाल्ले जाल्यार कूड खंय आसती. पूण आतां सांदे साबार जाल्यारी कूड एकच. दोळ्यान हाताक म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेन पांयांक म्हाका तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हूण दिसतात ते सांदे चड गरजेचे आनी उणे मर्यादेचे म्हूण आमी लेखतांव तसले सांदे आमी नेसयतांव. अशें सोबायनातलेले आमचे सांदे आमी नेसोवन सोबयतांव. पूण सोबाय आसलेल्या सांद्यांक नेसनाची गरजच ना. अशें कुडींत थंड उपजाना जावच्याक, पूण सांद्यांनी एकामेकाच्या हिता पसोत वावुरच्याक देवान वूण आसलेल्या सांद्यांक चड मान मेळासो करून कूड रचल्या. एक सांद्याक दुखता जाल्यार सक्कड सांद्यांकय दुखता. एक सांद्याक मान लाभत जाल्यार सक्कड सांद्यांकय तांतूं संतोष जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिचो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे: पयलें धर्मदूत, दुसरें प्रवादी, तिसरें शिकोवणदार. हांचे फाटल्यान अचर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याचे सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्टांकी असर्यां करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचें देणें वा भासांचो अर्थ सांगचें देणें आसा. तरी पूण ह्या सर्व देण्यांम प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सक्तां भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. अध्याय 13. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, खिणखिणतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपीत संगतींची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वससो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर्व म्हजें आस्त बदीकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हांकारान भराना, मोग मर्यादी विणे सलाना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिकललें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें भरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता.
मोग केदींच सराना. प्रवाद्याचे उलोवणे अखेर जातले. विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले. जाणवायेची देणी नपैंच जातली. कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण आणि आमचे प्रवादय अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा ते आयलल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नास जातले. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो, भुरग्या बरी समजतालो आनी भुरग्या बरी चिंततालो. आतां जाणटो जातच भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरस्यांतल्यान दिसता तशें घैरें घैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्याव. आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलों. अशें आसता भावार्थ, भरवसो आनी मोग हीं 3 मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ. अध्याय 14. मोग जावं तुमचे जिणयेचो शेवट. आत्मीक देणी, अधिकरण, प्रवाद करचें देणें जोडूंक तुमी अत्रेगा. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशां लागीं उलयना. आत्म्यान प्रेरीत जावन गुपीत संगती तो उलयता, तरी तो उलयता तें कोणाकी समजना. पूण प्रवाद करून उलयता तो मनशां लागीं उलयता. तो तांकां बोधन, उत्तेजन आनी बुजवण दिता. विचित्र भासांनी उलयता तो आपणाकच बोधन करता. पूण प्रवाद करून उलयता तो आखे पवित्र सभेक बोधन करता. तुमी समेस्तांनी विचित्र भासांनी उलयल्यार म्हाका खुशी, तरी ताचे वरणी चड तुमी प्रवाद करून उलयजय म्हूण म्हजो अत्रेग. कित्याक प्रवाद करून उलयता तो विचित्र भासांनी उलयतल्या प्रास कितल्याकी उत्तम. पूण विचित्र भासांनी उलयता तो आपणे उलयल्ल्याचो अर्थ सांगून आखे पवित्र सभेक बोधन करीत जाल्यार तोय उत्तम म्हणयेत. तशें आसता भावानो, हांव तुमचे मदें विचित्र भासो उलयत आयलो म्हूण चिंतयां. म्हज्या उलोवण्यांत उगडापणाची थोडीं सतां जावं, तांची वळख जावं, थोडे प्रवाद जावं वा थोडी शिकोवण जावं, हें कांयच ना जायत जाल्यार हांव येवन तुमकां कितें फायदो मेळात? पिर्लूक वा विणो असलीं निर्जीव वाजंत्रां सारके स्वर दिना जातीत जाल्यार वाजयललें कितें म्हूण कोणाक समजत? तशेंच तुतुरी निर्दिश्ट नाद करिना जायत जाल्यार झुजाक कोण आयतो जायत? तुमची गजाल तशीच. तुमी विचित्र भासांनी उलयतना स्पश्ट अर्थ जाता तें तुमी उसारिनात जाल्यार तुमी सांगतात तें कोणाक समजतलें? तुमी वाऱ्यार उलयलले बरी जातलें. संवसारार कितलेशा थरांच्यो भासो आसात आनी हरएक भाशेक अर्थ आसा. पूण भाशेचो अर्थ हांव नेणा जाल्यार म्हजे लागीं उलयतल्याक हांव एक परकी जातलों आनी तोय म्हाका परकी जातलो. तशेंच तुमी आत्मीक देणी जोडूंक आशेतात जाल्ल्यान पवित्र सभेचे वाडावळीक गरज पडटीत तीं देणी उदंड मापान जोडून घेवंक प्रयत्न करा. देखून विचित्र भासांनी उलयतलो त्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें आपणाक मेळचे खातीर मागूं. कित्याक विचित्र भासांनी हांव मागताना म्हजो आत्मो मात्र मागता शिवाय म्हज्या मनाक तांतून पात्र ना. तशें जाल्यार हांव कितें करूं? हांव म्हज्या आत्म्यान मागतलों आनी म्हजे समजणेनी मागतलों. म्हज्या आत्म्यान गातलों आनी म्हजे समजणेनी गातलों. देवाची अर्गांस्तुती तूं आत्म्यान मात्र करताय जाल्यार सभेंत आसलेल्या देण्या रहीत मनशान तुजे अर्गांस्तुतेक आमेन म्हणून कशें म्हणचें? कित्याक तूं उलयताय तें कांयच ताका समजना. तूं करताय तें अर्गांस्तुतेचें मागणें उत्तम जावयेत, पूण तें आनी एकल्याच्या उपकाराक पडना. तुमी उलयतात तांचे प्रात चड भासो हांव उलयतां म्हूण
देवाक हांव अर्गां दितां. तरी पूण सभेंत विचित्र भाशेन 10,000 उतरां उसारचे प्रास हेरांक शिकोवन दिवंक उपकारतात ती 2च उतरां उलोवंक म्हाका चड खुशी. भावानो, तुमी भुरगे बुदीचे जायनाकात. खोटेपणाक लगती जाल्ल्या संगतींनी भुरग्यां बरी नेणटे जाया, पूण मतीन प्रायस्तां बरी जाणटे जाया. नियमशास्त्रांत बरोवन आसा, परक्या भासांनी आनी परदेशांच्या वंटांनी हांव हे परजे लागीं उलयतलो. तरी पूण ती म्हाका आयकूंची नात म्हणटा सोमी. देखून विचित्र भासो अनभावार्थ्यांक घुर्त शिवाय भावार्थ्यांक न्हय, पूण प्रवाद भावार्थ्यांक घुर्त अनभावार्थ्यांक न्हय. तशें आसता सगळी पवित्र सभा जमो जाल्ले कडेन सक्कडी विचित्र भासांनी उलोवन आसात म्हूण चिंत्या. हे संदर्भी कोण एकलो सादो मनीस वा अनभावार्थी भितर सरात जाल्यार तो तुमकां पिशें लागला म्हूण आसोना गाय. पूण सक्कडी प्रवाद करून उलोवन आसतना कोण एकलो अनभावार्थी वा सादो मनीस भितर सरात जाल्यार तो तांच्या उलोवण्याचेर आपूण पातकी म्हूण ओळखून आपणाचीच तनकी करूंक पावतलो. ताच्या अंतस्करणाचे घुट उगडापे जातले. तवळ तो सरपडून देवाक आराधन करतलो आनी देव निजाकी तुमचे मदें आसा म्हणून पासरतलो. तशें जाल्यार भावानो, आतां कितें सांगू? तुमी सांगाता मेळ्ळल्या वेळार एकल्यान एक गीत गावयेत वा शिकोवन दिवयेत, एक उगडापण करयेत वा विचित्र भास उलोवयेत वा विचित्र भाशेचो अर्थ सांगयेत. पूण हें सगळें सभेचे वाडावळे खातीर करूंक सोदा. कोणीय विचित्र भासांनी उलोवंक सोदता जाल्यार 2 वा चड म्हळ्यार तेग उलोवं, तेंय सर्तेन उलोवं आनी दुसरो एकलो ताचो अर्थ सांगू. पूण अर्थ सांगतलो ना जायत जाल्यार विचित्र भाशेचें देणें आसा तो सभेंत वोगो रावो. आपणा इतल्याक वा देवा लागीं जाल्यार ताणें उलोवयेत. प्रवाद करून उलयतले आसल्यार 2 वा तेग आसूं आनी हेर तांणी उलयल्लें वरवून पळयों. पूण बसून आसलेल्या भितरल्या एकल्याक कांय उगडापण जायत जाल्यार उलोवन आसलेलो वोगो रावो. तुमी सक्तांनी प्रवाद करून उलोवयेत, पूण एकल्यान सर्तेन उलय जाय. हाचे वरवीं समेस्तांक शिकोवन आनी उत्तेजन जोडूंक अवकाश मेळटा. प्रवाद करून उलयतल्यांचें प्रेरण तांचे मुठी भितर आसूंक जाय, कित्याक देव घुसपडेचो देव न्हय, बगार समाधानाचो. भक्तांच्या सर्व सभांनी दस्तूर आसलेले बरी स्त्रियांनी सभेच्या जमातींनी ओगी रावा जाय. तांकां उलोवंक रजा ना. नियमशास्त्रांत सांगलेले बरी खालपण तांकां सहजलें. पूण सडीत कांय जाणां जावंक तांकां खुशी आसल्यार घरा आपल्या दादल्यां लागीं ती विचारूं, कित्याक एक स्त्रियेन सभेंत उलोवचें मर्याद न्हय. सांगा म्हाका, देवाचें उतर तुमचे तावन आयिल्लें गाय वा तुमकां मात्र तें पावल्लें गाय? कोण एकलो आपूण एक प्रवादी वा प्रेरीत जण म्हूण चिंता जाल्यार तो हांवें तुमकां बरयलेलें तें सोमयाचोच उपादेश म्हूण वळखून घेवं. तशें वळखून घेवंक तो तयार ना जाल्यार देवूय ताका वळखून घेवचो ना. देखून भावानो, प्रवाद करून उलोवच्या देण्याक अत्रेगा आनी विचित्र भासांनी उलयतल्यांक आडवार नाकात, पूण हें सगळें मर्यादीन आनी मांडावळीन जावं. अध्याय 15. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफसाक आणि उपरांत 11 जणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच पावटी 500 भावांपरांत 60 जणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आणि त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतांमध्ये हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सट्टांपरा 60 मिनतेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं, आमी सक्कट परगट करतांव तें एकच, आनी तुमी सतमनलाय तेंच. सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करतांव जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक ना. तर आमी परगट करतांव तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्हय, आमी देवाचे फडकिरे साक्षी जातांव, कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्लीं जिवंत जायनात तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्तय मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ, तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्तांतय मरोन गेल्लीं सगळीं नास जाल्यांत म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्तांतय आमी भरवसो दवरतांव जाल्यार आमची गत हेर सक्टांपरास चड निर्भागीपणाची. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणय येता. जशें आदामांतय समेस्त मरतात, तशें क्रिस्तांतय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो, पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवां सर्व राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नास करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सर्व वस्तू म्हणटाना सर्व वस्तू रसून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका खाल जाता म्हूण जायना. शेकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक खाल केल्या उपरांत पूतच सर्व वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवच सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. जर मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर मेल्ल्यांपासून पवित्र स्नान घेतात. कित्याक मेल्लीं निजाकी जिवंत जायनात जाल्यार तांचे पासून लोक स्नान घेता खंयच्या फायद्याक? आमी घडयेन घडये कित्याक म्हूण आमकांच अपायांत घालतांव. भावानो, दिसान दीस हांव म्हाकाच मरणाच्या अपायांत घालतां. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयांतय तुमचे विशांत म्हाका वडवीक भोगता देखून हांव हें दृढपणी सांगतां. म्हजे सैमीक दृश्टेन पळोवन एफेजांत रानवट मुनजातींकडे हांवें लढाई केली जाल्यार तांतूं म्हाका कसलो फायदो मेळात? मेल्लीं जिवंत जायनात जाल्यार आमी खावन पियेवन गंमत मारुया, कित्याक फाल्यां आमी मरतल्याव.
फटवून पडनाकात. वायट सांगात्या वरवीं बरी चाल पाड जाता. सैरणाक पाटी येया आनी पाताक करचें सोडा. तुमचे मदें थोड्यांक देवाची वळखच ना. तुमकां लज भोगा जाय म्हूण हांव हें सांगतां. आतां कोण एकलो विचारूंकी पुरो, मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें? कसली कूड घेवन तीं पाटी येतलीं? अरे पिशा, तुवें वंपललें बी पयलें मेल्या खरीत किर्लोन जीव जाता कितें? तूं वंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड तूं वंपिनाय. बगार गोवांचो वा दुसऱ्या कसल्याचोय कण तूं वंपताय. पूण बियाक देव आपले कुशेप्रमाणे एक कूड दिता आनी हर एक बियाक वेगवेगळी कूड. सगळ्यो कुडी एकच थराच्यो न्हय. मनशांची कूड एक थराची, मनजातींची आनी एक थराची, सुकण्यांची एक थराची आनी मासल्यांची आनी एक थराची. तशेंच अंतराळाच्यो कुडी आनी भुमीच्यो कुडी आसात. पूण अंतराळाच्या कुडींचो परजळ एक थराचो, भुमीच्या कुडींचो परजळ आनी एक थराचो. सुर्याचो परजळ एक, चंद्राचो परजळ एक आनी नेकेत्रांचो आनी एकच. इतलेंच न्हय, नेकेत्रांमदें लेगून परजळाचो तफावत आसा. अशेंच मेल्ल्यांचें जिवंतपणीय जातलें. जें वंपतात तें विनाशी तरी जीव जावन उठता तें अविनाशी. जें वंपतात तें अपमानाचें, उठोन येता तें महिमे भरीत. वंपतात तें अस्कत, उठोन येता तें बळवंत. वंपतात ती प्राकृतीक कूड, जिवंत उठता ती आत्मीक कूड. जर प्राकृतीक कूड आसा तर आत्मीक कूडय आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो. पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय. प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीचो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गीन थावन आयलो. हे भुमीची जावन नसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी, सर्गींची जावन नसलेली सर्गार थावन आयलेल्या मनशा बरी. जशें भुमी तावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गीन तावन आयलेल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. अशें आसता भावानो, इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. रक्तामासाक देवाच्या राज्यांत वांटो आसचो ना, वा जें कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचें ना. आतां एक घूट हांव तुमकां सांगतां. आमी सक्कड मरची नाव, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातल्यांव. एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजाक हें घडतलें. तुतुरी वाजतली आनी मेल्लीं अविनाशी जावन उठतलीं आनी आमी समेस्त रुपांतर जातल्यांव. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळण सोडलें. ये मरणा, खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा, खंय आसा तुजें कुंच? पातकच मरणाचें कुंच आनी नियमशास्त्रच पातकाचें बळ. पूण आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, धंडळ नाकात. सर्व काळी सुमयाच्या कामाक लबदून रावा. सुमया थंय रावून तुमी काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. अध्याय 16. देवाच्या लोकांपासून दुडू जोमो करचे विशांत गलात्सियाच्या पवित्र सभांक हांवें सांगलें तें तुमी करा. हर एक आयतारा तुमचे भितरलो हर एकलो आपापले तांकी प्रमाणे थोडो दुडू विंगड दवरूं. हे परी
हांव तुमचे मदें आयल्या उपरांत दुडू वसूल करूंक गरज पडची ना. हांव तुमचे मदें येतस तुमी मंजूर केल्ल्यांकडे म्हज्या पत्रां बराबर तुमचें दान हांव जेरुसलेमाक धाडून दितलो. हांवें वेचें बरें म्हूण दिसत जाल्यार ते म्हजे सांगाता वेतले. मासेदोनियांतल्यान भोंवून हांव कोरिंताक येतलो, कित्याक मासेदोनियाचे वाटेन हांवें पैण धरचें म्हूण केलां. संद्राप जाल्यार तुमचे सांगाता थोडे दीस हांव रावतलो. अशें म्हूण हिवाळ तुमचे सांगाता रावून हांवें पाशार केल्यारय केलो. पूण हांवें खंय वेचें जाल्यारय तुमीच म्हज्या मुखल्या पैणाक गरज आसा ती कुमोक दिजय पडटली. आतां हांव वाटेर आसतना तुमची भेट करूंक म्हाका खुशी ना. सोमयाची खुशी वय जाल्यार तुमचे सांगाता थोडो काळ रावा जाय म्हूण म्हाका मन आसा. तरी पेंतेकोस्ताची परब पर्यान एफेजांत रावूंक हांवें चिंतलां, कित्याक फळादीकपणी काम करचो व्हड एक संद्राप थंय म्हाका उक्तो जाला. तरी पूण विरोधी कांय उणे नांत. तिमोथी येत बी जाल्यार तो तुमचे सांगाता कसल्याच भियाविणे आसच्याक विलेवारी करा. हांव करतां तशेंच तोय सुमयाचें काम करता. त्या पासत कोणीय ताची बेपरवा करिना जावं. बदलाक तो म्हजे सरशीं शाबीत येवन पावच्याक समाधानान ताका पैणाक लाया. आमच्या भावां सांगाता हांव ताची वाट पळोवन रावतां. आमच्या भावा आपोल्लो विशान सांगचें जाल्यार ताणें हेर भावां सांगाता तुमची भेट करी जाय म्हूण हांवें ताका बळ केलां. पूण तशें करूंक हे पावटी ताणें मन दाखोवंक ना. ताका फावो तो संद्राप मेळटस तो खंडीत येतलो. जागृत करा, भावार्थांत थीर रावा, जाणट्यां बरी सला आनी धैर्यादीक जाया. तुमी करतात तें सगळें मोगान करा. भावानो, आनी एक उपकार हांवें तुमचे लागीं विचारचो आसा. स्तेफनाच्या घरच्यांची तुमकां वळख आसा. अखाय्यांत सोमया थंय परतल्ल्या मदें तीं पयलीं. देवाच्या लोकांची सेवा करचे खातीर तांणी आपणाकच समर्पण दिल्यांत. तसल्यांक आनी तांकां सहकार दिवन तांचे सांगाता वावुरतल्या सकटांक तुमी खाल जावन चला. स्तेफन, फोर्तुनात आनी अखाईक हांगा पावले म्हणटना म्हाका वर्तो संतोष जालो, कित्याक तुमी हांगा नासतना जावचें उणेपण ते हांगा येवन भरती जालां. तांणी हांगा येवन म्हज्या मनाक हळवाय दिल्या. तुमच्या मनाकय तांणी हळवाय दिल्या म्हणच्याक दुबाव ना. असल्या मनशांक मानून घेया. आसिया प्रांतांतल्यो पवित्र सभा तुमकां नमान करतात. अक्विला, प्रिस्का आनी तांच्या घरांत जमो जाता ती पवित्र सभा सुमया थंय मेळोवन तुमकां नमान करतात. समेस्त भाव तुमकां नमान करतात. पवित्र उम्यान एकामेका नमान करा. हांव पाऊल म्हज्याच हातान तुमकां नमान बरयतां. कोणी सुमयाचो मोग करिना जाल्यार तो शिराप पडलेलो जावं आमच्या सुमया ये. सुमया जेजूची कृपा तुमचे सवें आसूं. क्रिस्ता जेजू थंय हांव तुमचो समेस्तांचो मोग करतां.